Sogli Santa E Gesù ao caplut magna dito lui mun patieta sol moja pat canta alta ai chanti sogli Santa. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयचे मिसाची भेटेक सगळ्यांक तुमकां माई मोगाचो येवकार. ही मिसाची भेट आमी भेटयता देवाक दिन वाचून फ्रांसीस लोबो आपल्या जल्माच्या दिसाक आयज देवाक दिन वाचता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरे इंतेसांव आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या फेर्मिनो आनी फिलोमेना फेर्नांडीस हांच्या आत्मे पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक मागुया. आमची जण एकल्याची खासगी मागणी देवा मुखार दवरुया. जीं कोण बरीं नात हॉस्पिटलांनी आसात सर्जरी करतात आनी आपणा पासत माग म्हूण सांगलां तांचे पासत मागुया. रोजा फेर्नांडीस ही वस्तरी आपणा पासत मागूंक लायता तिचेय पासत आमी मागुया. हेर सगळीं जीं कोण बरीं नात तांकां देवान हे पिडीचेर जैत व्हरूंक आदार दिवंक तांचे पासत मागुया. आमच्या गोंयच्या राज्या पासत सद्याक दोन मुखेल मुद्दे आमचे मुखार जे आसात ते आमचे मादेईचे बाबतीन आनी दुसरें डबल ट्रॅकिंगाचे बाबतीन. कितें भाशेन मागुया आमचे ऑथॉरिटीज जे आसात भोव करून आमचे विचून काडलेले आमदार मंत्री आसात तांणी आपलीं तोंडां उगडूंक देवान तांकां फावो ती कुरपा दिवंक. कित्याक दुसरे वाटेन कर्नाटकाचे जे आसात आनी RVNLचे आसात ते आपणाचीं कामां करीत आसात आनी जायते भाशेचे स्टेटमेंटूय करीत आसात. तर असले वेळार आमचे जे आसात आमचे मुखेल मंत्री आमचे मंत्री मंडळ आमचे MLAs जे आसात तांणी आपलीं तोंडां उगडूंक देवान तांकां फावो तितली घोटाय दिल्यार पुरो म्हूण मागुया. आनीक हे मुद्दे जे आसात ते बरे भाशेन सुटावे करूंक सगल्यांक फावो तो आदार आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी सुरवेस्पो तुमचे सवे आसूं. प्रवादी जेरमियास प्रवादी म्हणटा देवाची काकलुतीक शीम आनी मेर ना. बाबा भयणीनो आयच्या दिसाक सुरवातेक आमी गायन म्हणलां देवा दयाळ काकलुतीच्या. जेजू हांव काकलूत मागतां आनी दितलोय म्हूण हांव पात येतां. सगलीं म्हजीं पातकां कांटाळटां आयच्यान ती हांव सगलीं सांडटां. देवान तर आमची काकलूत करूंक जाय जाल्यार आमचीं पातकां सांडून दिवंक आनी ती आमी सगलीं सोडूंक आज आमकां खतखत्यान कुरपा मागतना आमचीं हेरां भावां भयणां जीं पातकान रेवडलेलीं आसात आपलें जिवीत नरकान घालून फुडें सरल्यांत नाडबुदीचे वावर करतात तांचे खातीर आमी ह्या वेळार प्रार्थना करुया आनी आमकां सगल्यांक देवाची काकलूत मेळूं म्हूण ह्या मिसान खतखत्यान मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देदेतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना माग. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. कोणवाड्या बापा तुजे सेवेक आमची जीण समोरपूंक तूं आमकां आपयताय आनी सोडवून जोडूंक थांबो नासतना तूं आमकां आदार दिताय. तुज्या दोयाड मोगान आमकां सदां काळ सांबाळ.
आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी आझारियस उज्या मोदें उबो रावन अशें प्रार्थना करूंक लागलो, सर्वेस्परा, तुज्या नांवा खातीर आमकां सदांकाल सांडू नाका. तुवें मोळबाच्या नोकेत्रा सारकी आनी वेले वयले रेवेच्या कोण्या सारकी हिशोब नासलोली सोसोत बासायल्ली त्या तुज्या इश्टा अब्रामा खातीर, तुज्या चाकरा इजाकाक लागून आनी तुवें पवित्र केल्ल्या इस्रायला पासत तुजो करार कुशीन दवरूं नाका. आमकां तुजे काकलुती विरेत सोडूं नाका. सायबा, आमी आतां सगल्या राष्ट्रां परस ल्हान जाल्या. सोडयेक आमच्या पातकांक लागून सगले प्रितुमे वयर मनीस आमची बेपरवा करतात. ह्या दिसांनी आमकां कोण एकलो फुडारी ना, प्रवादी ना, राजा ना, होम ना, योद्ध ना, बलिदान ना, धूप लासप ना, तुका पयलीं फुलां भेटोवपाक आनी तुजी कुरपा जोडून घेवपाक जागो ना. पूण केंद्र्याच्या आनी पाणकुल्याच्या व दांट्या मोठ्या मेंढऱ्याच्या होम जाल्ले पोरी आमची खोतीबोरीत काळजां आनी खालते जाल्ले आत्मे तुका मानो. हेंच जावं आयच्या दिसाक तुजे मुखार आमचें बलिदान. आनी सगल्या काळजान तुजो पाटलाव करून आमकां निर्मी, कित्याक तुजेर विस्वास ठेवतात ती कोदींच फोटवोवची नात. आतां सगल्या काळजान आमी तुजी खुशी पाळूंक लागता, तुजें बें दवरतां आनी तुजें मुखामोळ आशेवंक सोदतां. आमकां लोजेक सांपडावंक दिवंक नाका, आनीक तूं दुलोब आनी बोव काकलुतसार म्हूण आमकां दाखय. तुज्या अजापाचे कोडण्या परमणे आमकां सोडवण दी आनी तुजे नांवाक मोहिमा जोडून घे. सायबा, देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. आमचो जाबाब तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. परतून म्हणुया, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलून व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारोक. जाबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्या काळांचो मोग मनान दवर. तुज्या बोलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जाबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. सर्वेस्पोर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. खालत्यांक तो स्वताच्या मार्गार चलून व्हरता. दुर्बळांक आपली वाट दाखयता. जाबाब, तुज्या बोलेपणाचो उगडास दवर सर्वेस्परा. उद्गार. आतां तरी म्हणटा सर्वेस्पोर, सगल्या काळजांत हांव म्हजेशी परतून येयात, कित्याक हांव सगलोच बोलो आनी काकलुतसार. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. पेद्रून जेजू सोशी येवन म्हळें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो. 7 फावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 फावटी न्हय, पूण 70 फावटी 7. त्या पासत आपल्या चाकरांचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा पुरी सर्गीचें राज. हिशोब घेवंक सुरू करतोच 10,000 तालंत रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकूंक आनी रीण फारीक करूंक
ताच्या दोनयान हुकूम घालो तेन्ना हातापाये पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तो कूस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलोलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांयां पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तो कूस काडून मातशें राव, सगळें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकोना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करीसर ताणें ताका बणकुणींत घालो. हें घडलोलें तें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या दोनयाक तांणी कोडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें, तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसाबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणीक काडसान तान बोगशिनात जशें जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वकानी तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, देवाचे काकलुतेक मीत मेरना. God's mercy has no limitations. In the book of Lamentations, प्रवादी जेरमेस प्रवादी आमकां म्हणटा, आनी हें खरेंच आयच्या पयल्या वाचपान दानियल प्रवाद्याचे इश्ट अननियस, अझरियस आनी मिसायल हांकां धरून व्हरता आनी धरून व्हरून तांकां बाबिलोनियाचो राजा किरीत भाशेन एक कायलीचेर भाजूंक भावा भयणीनो तांकां फ्राय करूंक आनी तांची परिक्षा करूंक, कित्याक आपणाक ते नमस्कार करिनात देखून राजाक राग येता. आनी असले वेळार हे तेगूय भाव वो तेगूय इश्ट दानियेलाचे भावा भयणीनो देवाक प्रार्थना करतात आनी आपल्याच्या पातकां खातीर काकलूत मागतात. इतलेंच न्हय, आपूण पातकी ते करे, पूण सगळे पुर्जे खातीर देवान दोयाळ जावचें आनी पुर्जेन पातक केला देखून तांच्या खातीर आपूण देवा कडेन विनवती करतात आनी देवाची काकलुतीक मीत मेरना म्हूण ते जाणो आसतात. हाका लागून सगळें बलिदान जें देवाक अर्पण करतात, सगळें जें कितें आमी करता, सगळें जें आमच्या जिवितान आसा तें सायब आमच्या पातकांक लागून आनी सगळे प्रितुमे मनशान देवाची बेपरवा केली ताका लागून ते म्हणटात, सायबा हाचो उगडास करिनाकाय, पूण तुजे काकलुतीचो उगडास करून आमकां काकलूत फावो कर. बाबा आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानांत जेजू आनी पेद्रू हाचे मदें एक भासाभास जाता आनी त्या वेळार पेद्रूक दिसता आपूण उदार मन दाखयता जेजूक आनी म्हणटा, म्हज्या बाबान तर म्हाका बोगशिलो जाल्यार हांवें ताका कितले पावटी चूक केल्या ताका बोगसणें दिवपाचें, 7 पावटी न्हय अशें आमच्या शास्त्रांत बरयलेलें आसा. जेजू ताका म्हणटा, 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 म्हणजे माप मेजूंक जायना तितले पावटी तुवें तुज्या भावाक बोगसणें दिवचें. आनी ताका एक वेपारी उदेशी उदाहरण दिता, म्हणजे देव आमचो कितलो उदार, देव आमचो कितलो मोवाळ, देव आमचो कितलो दोयाळ आमची सवे हें जेजू दाखोवंक सोदता. इतलेंच न्हय, देव आपूण दोयाळ देखून आमची सोडवण करूंक आमकां पातकांतलीं बोगसणें दिवंक आपल्या एकल्याच पुताक तो अर्पण करता. पूत आपूण देवान दिल्लें कार्य ह्या संवसारांत बरे तरेन करता. इतलें न्हय बाबा, मनशांक सवें दोयाळ जाता, आपणाक खुर्सार मारतेल्या पातक्या सवें बाबा भयणीनो आपल्याक जेरबोन मारलेले, आपणाक पिडापीड दिलेले सगळ्या जुदेवांनी जावं रोमकारांच्या अधिकाऱ्यांनी आपल्याक कोश्टायलेले, आपल्याक सारके तांणी निराशी केल्ले असल्या मनशांक खुर्सार रावन बाबा भयणीनो बापाक जेजू प्रार्थना करता आनी देवाची दोयाळाय आमकां दाखयता. म्हणटा, बापा
तांकां बोगूस ते नोकळोत कितें करतात ते. म्हणटकूच बाबा भयणीनो, आमी जेजूची पाटलावदारां, आमी जेजूचे शीस, आमी दिसपोटी म्हणटा आमी क्रिस्तांवां. दर दिसाक आमची सोडवण जोडून घेवंक गरज आमी एकामेकाक बोगसूंक. दर दिसाक दुसऱ्यांकूय सोडवण भेटूंक आनी दुसऱ्यांकूय मेळून घेवंक तांचे खातीर प्रार्थना करूंक गरज आमी आमची पातकां आमी धुवन काडूंक. गरज आमी एक बरो संदानाचो साक्रामेंत आपणावंक. गरज आमी दुसऱ्या सोबें ओदीक दयाळ मोवाळ जावंक. गरज आमी जीं कोण पातकान रेबोडलेलीं आसात, जीं कोण देवाक नाकारतात, जीं कोण भाव भयणी आमचे आपले अंतोस्कोन एकदम विसरल्यान, असल्या मनशां खातीर प्रार्थना करूंक. हेचे दिसाक जेजू आमकां म्हणटा, तुज्या जोण एकल्या भावा भयणाक काळजांतान बोगशिना जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुकाय बोगशिचो ना. केदें व्हडलें आमकां भावा भयणीनो रेप्रिमांड आमी म्हणटा जेजू आमकां सांगता स्पश्टपणी काळजांतान बोगसूंक गरज. ते फावटी आमी म्हणटा हांवें ताका बोगशिलो, पूण भितर काळजांत राग शिजता, भितर आमी काळजांत दवरून आसां, भितर आमी आजून पर्यंत त्या आमच्या बाबाक वो आमचे भयणीक बोगसोनी दिवंक आमी तयार ना. जे दिसाक आमकां कृपा मागुया, खालतीकाय मागून घेवया, कित्याक देवाचो मोग मीत मेळनासलेलो, देवाच्या एक आकृतीक शीम मेळना. जशें आमकां जेरमियास प्रवादी सांगता, देवाचे काकलुतीक तो शीर मेळना जाल्यार हीच काकलुतीक आमी उलो मारुया. Where there is war, let me bring peace. अशें भाग्यवंत फ्रांसीस आसिसीचो मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर पीस, मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ युअर लव. आमी खरेंच हीच देवाची काकलुतीक उलो मारतना खरे देवाची हातयारां जावन दुसऱ्यांक आमी मोग, दयाळाय आनी शांती दिवंक वावरूंक कृपा आनी बोड आमकां मागुया. गायन घेऊया C1 पेज नंबर 28. C1. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक पेटोवया, आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया, ताच्या मोगा सारको जावंक आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुज्याच बरेपणा आठावल्या सोऱ्या दाना, जातली रोकडीच जाता आमकां जिवीत दिवपी खाणा पिणा. मोशा भाव भयणीनो, हे मोशा आनी तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवबापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, हे सोडवणेचे बलये वरवीं आमच्या पातकांतली आमकां नितोड कर आनी आमची जीण तुका मानता तसली जावं दी. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं, आमची काळजां उबारुया, सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सूर काड्यान सूर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्याग उपास करून तुका दिन वासूंक तूं आमकां फरमायताय. ताचे वरवीं आमचें पातकी सैम आमी दोमान दवरतल्या, अशें आमचे मस्तीचेर आमी जैत व्हरतल्या. तुज्या काळजाचें उदारपण आमच्या दोळ्या मुखार दवरून आमी काळजान उदार जातल्या आनी आमकांच उणें करून गरजेवंतांक आदार दिवंक पावतल्या.
हे पुरे आमचे सोडवणीचे पूर्वेक तूं आमकां तयार करताय देखून सगळ्या तुज्या दुता भोगता सांगाती तुजी स्तुती आमी गायताव. Pavitr, 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 Dalbaranco सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरल्या तुज्या वैभवान, उंचोरगी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सोय, उंचोरगी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरून सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुट पोरगोटुया, जेजू मेलो, Jesu żywot zala, Jesu nowianie Twoją. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनः जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापा आनी सगळे याज्ञिके वर्गा बरोबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये संगाती चपुती बागेवन सुसे बागेवन धरून तान सूर काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा, सूर वंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. Amen. बाबा भयणीनो, कालच्या दिसाक आमच्या पाप साहेबाची 10 वर्सां भरतात पाप साहेब जाल्ल्याक. आपल्या ह्या 10 वर्सांचे हे आपल्या पाप साहेबाचे मुणयारपणान ताणें सगल्यांक आमी उदीक आनी उदीक मनशां कुडाय दाखोवंक आनी बोगसोणी दिवंक ताणें आमकां शिकयलां आनी हें जेसून आमकां ह्या प्रार्थनांत शिकयलां. तर खोतकोत्यान जेसून शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या शेनाव पुविसांव शेराय सामकायो तुशी कुशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें
तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ तुजी येताय राजवट चलयताय सासणांच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमची काकूट कर. देवाची शिले तू संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी. बोक्सोणे घेवंक न्हय पूण बोक्सोणे 70 पावटी 7 माप मेजी नासतना हेरांक आमी दिवंक आपयता ओस जेजू ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा ती शेडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोकली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी. तुझे बघून मागना जिवीत ना बोल जेजू आनी पदवी. आमी गायन करतले जेजू मोगाच्या आकट्या किरीत भाशेनाच्या दिसाक आमी कोणाक बोगसूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमच्या प्रार्थनांत आमी ताका बोगसोनी दिवंक आमी मागतले. गायन घेवया R15. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूं दी काळजां. तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूं दी काळजां. तुज्या मोगाच्या उज्यान तुज्या मोगाच्या उज्यान. जोयराक तुवें सोलता तुवें आमी प्रिती भोगू. जोय अपमान करता तुवें आमी माफी करूं. जेजू मोगाच्या आकट्या आमची लासूं दी काळजां. तुज्या
सर्वेस्परा तुज्या तुंबूंत कोणाक भितर वचूंक मेळत, तुज्या पवित्र दोंगरार कोणाक तिकाण करूंक दिशी. चुकिविणे जियेता, न्यायनितीन चलता, तसल्याच मनशांक. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुज्या पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला, ताचे पासत तुका दिनवासून विस्वासान तुजे लागीं आमी मागता. आमची सगलीं पातकां भोगोस दिसा दिसाच्या गरजांनी आमकां आदार दी. मोगान आमची राखण कर आनी तुज्या देवीक जिवान आमकां ओदीक ओदीक बोर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं आनी सूर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. उत्सुन्यात बोगसोडे एकामेकाक दिवंक आनी शांतीचे हातयारां जावं क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बाबा भयणीनो, शुक्रारा दिसाक खुर्साची वाट जाल्या उपरांत मिसाचें बलिदान आसतलें. उपरांत 8 वरांचेर तुजेच फाटल्यान येता. आमचे दोतोनीच्या आदाराक आमी एक देखावो हाडला. तियात्र आमी म्हणिना, पूण एक धर्मीक देखावो. किरीत भाशेन तुमी ह्यो टिकेटी घेवन आमच्या ह्या देव संदेशकारां तुमचे मुखार येतात वा आमचे सॅक्टर लिडर्स येतात जाल्यार तांकां तुमी घेवन तुमचो आदार दितले म्हूण आमी आस बाळगिता. कोणाकूय तर कितेंय दिवपाचें आसा हो देखावो दाखोवंक जाल्यार तुमी मुखार येवन दिवचें म्हूण आमी मागता. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया. वायट करतल्या वचूया, दुस्मानांक वेग मारूया. जेजूच्यो शिकवण्यो वेव्हारांत घालुया, एकालीस मनांत चलया. वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया, वचूया क्रिस्ता शांतीन वचूया.